आयज आमी जेजूची बरी खबर आयकल्या. आमी देवाचो आनी नोई देवाचो मोग कोत्ता, ताचे बरोबर रावता, ताचें आयकोता, ताचें पाळटा, ओ ताचें आयकना, ताचें पाळिना. हे दोनूच मुद्दे आमी मनांत दवरूंक जाय. ही ताणें बरी खबर सांगल्या आमकां. हो भुरगो आतां आमी चात्ता, म्हाका जिवितान सरोंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय? आज्ञा पाळ. आज्ञा आमकां कितें सांगता? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय. देवाचो मोग आनी देव दुसऱ्या सोबे आसा, सगळ्या सोबे आसा म्हणटूच आमी पेल्याचो मोग देवा सारको कोत्ता. हें करूंक जाय जाल्यार आमी हिंचेच दुसरे वस्तूक देवा भायर चिटकोन रावंक फावना. ना म्हणून वस्तूंक, ना म्हणून आपलेपणाक. तेन्नाच की आमी भितरल्यान स्वतंत्र जाता देवा सारकी आमचें जिवीत जिवंक. कित्याक आमी देवाची भुरगीं म्हणटच हिंचेय वस्तूक तर तूं लोबदून रावशी जाल्यार तुका स्वतंत्रपण आसना. वस्तू आसत पूण ताका चिटकोन रावंक फावना. तो ताका त्या भुरग्याक सांगता तो जेजू, सगळें वीक. तुका संपूर्ण जावंक जाय जाल्यार, जिवितान सरोंक जाय जाल्यार आज्ञा पाळ. संपूर्ण जावंक जाय जाल्यार सगळें वीक गरीबांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर. तुजो खुरीस घेवन म्हज्या पाटल्यान ये म्हूण ताणें सांगलां. आनी आमकां खूब खुरीस मेळटलेच, पूण खुरीस येता तेन्ना आमी भियोंक फावना. कित्याक तें एक आमकां आव्हान, चॅलेंज. आनी दुसरें म्हणजे तातूंतल्यान आमची वाड जाता, अदीक देवा सारकी आमी जावंक लागता. आतां हें जेजून आमकां सांगलां. आदल्या तेंपार कितें जालें? तांकां कोरार दिल्लो आनी देवान तांकां खूब दाखयल्लें, देवाचो अणभव घेतलेलो, पूण दुसऱ्या बरोबर आसलीं की ना तांचें बिलकूल ठामपण देवा सोबे आसा तें ती सोडून दितात आनी दुसऱ्या देवा फाटल्यान वतात. आतां आमकांय घडीक तशेंच जायत. आमी दुसऱ्या बरोबर आसलीं की ना आमी आमच्या देवाक आनी आमी देवा बरोबर आसा तें सोडून दिता आनी दुसरें आमी पोतकोत्ता आनी तें तांचे भशेन जावंक लागता. इतली दिलाय आमचे मदें आसूंक फावना. देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपली थिरायेक लागून पीक दितात, ती खरेंच बागी. देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय. देवा सारकी आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आतां आमी कितें कोत्ता तर? आमी कोत्ता, पूण आमी वयले वयर सारकें ठामपणी ना. तें आमचें ठामपणी आसूंक जाय जिवीत. आतां पळयात, हांगसर पर्यंत मिसाक गायलीं की ना, आहान आमी हांगसर, पूण आमचें मन येणें तेणें सगळ्याक घुंवता. आमी तर मिसान खरेपणी ही उतरां जी आमी जबाब दिवंक जाय, आयकोंक जाय, तें तर केल्लें जाल्यार आमचें जिवीत सगळेंच देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी सादतलें. कित्याक देव आमकां घडून हाडटा सगळो गोत ताच्या उतरांतल्यानूच. आनी आमी दुसऱ्याचेर खंयचेरूच आमचें मन लायना. तेन्नाच की आमी हांगसरल्यान घरा वेता पळय तेन्ना आमी गोठायन देवाची वेतल्या. नाजाल्यार आमी वयल्या वयरूच डगमगता. तें जावन जावच्याक आमी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो कितें म्हूण करया? पयले सुवातेर देवाचेरूच आमचे दोळे दवरया. न्हयच जे भायले पूण बावार्थाचे. काल आमकां वाचपांनी सांगलेलें आसा. दुसरें म्हणजे कितेंय जायत भायल्यान ओ भितरल्यान ताचो परिणाम जायत जाल्यार तें आमचें दवरचें आसतना देवाचें दवरूंक सायबीण मांय कडेन मागात. नोमान मरी भितरल्यान म्हणीत रावात
कित्याक नमान मेरी म्हणटना हे पळय वस्तू आसा ती तुका गिरासिना, आपल्या ताब्यांत करिना, ते आमी सायबणमाय कडेन दवरता आनी ती आमचे पासून मागता आनी मागीर आमकां पयत रत्मो दाखयता कितें करूंक जाय पळय तें. कोणें आमकां वायट म्हणलें जाल्यार कित्याक म्हणून ताणें वायट म्हणलां, वायट केलां, म्हाका लागून वो तांकांच लागून, ती ताचेर त्या पातकान आसा म्हणून पातकांतलें ती आमचेर थापतात, तें आमी घेवंक फावना. तें आमी सायबणमाय कडेन दवरून ती आमकां जेजू सारकी उदीक आनी उदीक करूंक दितली. हें म्हणून दुसरी येवजण. तिसरें म्हणजे कितें, कितेंय जालें की ना मातसो थोडो वेळ आमी ओग्गेपणांत रावन देवा सगळें आमची चिंतना भावना जी आतां उप्रासली आसा ती दवरली की ना आमकां शांती मेळोंक लागता. ओग्गेपणांत पर्यंत रावलीं जाल्यार. पूण देवाक आमचे ताचे दोळे लावंक जाय, नमान बरी म्हणूंक जाय आनी ओग्गेपणांत रावंक जाय. पळयात शांती आमचे सोबे येतली आनी मागीर आमी संपूर्णयेंत आमचें जिवीत सादतलें. कित्याक ती आमकां जेजूशी वत्ता आनी जेजू आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक खोलायेन जिवंक ताचे सांदे कशे घोटाय दिता. आमच्या हातो शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत येवन आमकां तो घोटाय दिता. पूण आमी आपलेपणांत रावता म्हणटच ती आमकां घोटाय मेळ्ळो ना. तर ही चिंतना भावना चाल आमचे मदें आहा ती सगळीं ताचेरूच दवरया, ताच्या नांवान भायर काडया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दिवन ताचें बरेंपण, ताची घोटाय आमचे सगळें वाडयतलो आनी ताचे कुडीचे सांदे म्हणटच तो आमचें सगळें दुसऱ्यांक जें बरेंपण दाखोवंक जाय वो भुरगो मागतालो त्या प्रमाणें आमचें जिवीत चलूंक ही बरी खबर तो आमकां घडोवन हाडटलो आनी आमचें जिवीत ते परूनी चलयतलो. आमेन.